प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकीचो 12वो विसवोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी तो तांचे कडेन वपारेंनी उलोवंक लागलो. एका मनशान धाकाचो एक मोळो लायलो. ताचे भोंवती एक आडो घालो. खणून एक कोळंबी तयार केली. एक गोपूर बांदलो आनी तो मोळो कुडवाळ्यांक कुमल्याक दिवन आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी काल पावतोच मोळ्याच्या पिकेचो आपलो वांटो कुलवाड्या लागचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचेशी धाडलो. तांणी ताका धरून मारलो आनी रिकामो परतून धाडलो. दुसरे फावट आनी एका चाकराक तांचेशी धाडलो. ताची ताणें तकली धाडावन ताका बेईमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एकल्याक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो. आनी धाडलेल्या 100 जाणांक अशेंच केलें. तांतल्या थोड्यांक ताणें बुडयले, हेर दुसऱ्यांक ताणें जिवेशी मारले. ताका अजून एकलोच उरलोलो तो ताचो चड मोगाचो पूत. म्हज्या पुताक तरी ते मान दितले अशें चिंतून ताणें शेकी पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुळवाळ्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मोळ्या भायर काडून उडयलो. आतां मोळ्याचो धोनी कितें करतलो? तो येतलो, कुळवाड्याचो नाश करतलो आनी मोळो दुसऱ्यांक दितलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कुणश्या सुंदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें तुमी वाचीन आसलां. ताणें ही वपार आपणाक लावन सांगली म्हूण ते बरें सजमले तेन्ना ते ताका धरूंक सोदताले, पूण लोकांक भियेले आनी ताका सांडून गेले. प्रितीच्या बाबडीनो, आयज जी वपार जेजू घालता ती वपार कोणाक घालता? ती घालता फारिजिवांक आनी धर्मशास्त्रांक. बाबडीनो, जेन्ना ही वपार आमी वाचता आमी आयकूंक जाय जेजू ही वपार कोणाक घालता. त्या वेळार जे धर्माचे लिडर आसले, धर्मशास्त्री आनी फारिजियो, तांकां देवान जबाबदारी दिल्ली. ते जबाबदारी घेताले देवाचें उतर परगट करपाक, देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक, जो मोइसेसाचो कायदो आसलो. पूण कितें घडलें? जेन्ना हे कायद्याची जबाबदारी घेताले ते आतां आपणाचेच पळयताले, लोकांचे पळयनासले. म्हणटकीर तांकां कसलीय शिकवण दिली जाल्यार तांकां सांगलें जाल्यार की तुमी चुकल्या म्हणून ते आयकपाक तयार नासले. आनी भाव भयणीनो, जो कोण ताचेर आड येतालो, कोण देव प्रवादी धाडटालो, जो कोण देवाचे मनीस धाडटालो तांकां शिकवण दिवपाक, तांकां ते जिवेशी मारून उडयताले. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू कितले फाटी ह्या धर्मशास्त्रांक आनी फारिजियांक शिकोवंक सोदता, पूण ते तयार ना. ते जेजू मारून उडोवंक सोदतात, कित्याक तांकां स्वत कितें तें तांकां नाका. तांकां जाय आपूण कितें जाणो तें, आपूण कितें शिकल्यात तें, आनी तेंच घेवन बसोन ते आतां जेजूची शिकवण घेवपाक तयार नात. आनी भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना ही वपार घालता, जेजू तांकां कितें सांगता? तांकां 10 वडीन आयज सांगता, म्हणटा, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशाचो सोदींचो फातर. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशाचो सोंडचीचो फातर. भाव भयणीनो, हो फातर कोण जावन आसा? हो फातर जावन आसा जेजू. कित्याक आयज इग्रोज मात जेजूचेर बांदल्या, ताच्या उतराचेर बांदल्या. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जाणो की जेजून आयज इग्रोज मात आपल्या उतराचेर बांदल्या, स्वताचेर बांदल्या, जेन्ना आमी उतराचेर आड येता, आमी देवाचें उतर सजमून घेना, पवित्र आत्म्याचो आदार घेना आनी आमी आमचेंच करूंक सोदता, आमी ह्या फारिजियो आनी धर्मशास्त्रा भाशेन आमी देवाचेर आड वेता.
आनी भाव भयणीनो, जी उतरां जेजून त्या फारिजिवांक आनी धोमशास्त्रांक सांगलीं तींच उतरां तो आमकां सांगूंक सोदता. तो सांगूंक सोदता, तुमी धर्म केलो, तुमी बिश्टें मागणें केलें, तुमी जें तुमकां सांगलां जें तें कोत्तात तुमी, पूण देवाच्या उतराचेर तुमी नियाळ करिनात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनात, पवित्र आत्म्यान जें सांगलां तें तुमी करिनात, तुमी तुमकांच फटयतात. आनी भाव भयणीनो, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशाचो सोडचीचो फातर. म्हणजे कितें? जेजू जावन आसा तो फातर जे बांदप्यांनी सोडून दिलो, ताका नाकारलो, ताका जिवेशी मारलो, आनी जें आयज जेजून ह्या वेपारीन सांगलें तेंच ह्या फारिजिवान आनी धोमशास्त्रांनी केलें. जेजूक मारून उडयलो, ताका भायर काडलो, ताका दागा मोळ्यांतलो भायर घालो, आनी ताका ते समजलें की जेशी मारून सगळें काबार जातलें. पूण भाव भयणीनो, जेजू 3 दिसां उपरांत पुनरुज्जीवन जालो, आनी जेन्ना तो पुनरुज्जीवन जालो तो आतां खूब लोकांक मेळ्ळो, आपल्या शिसांक मेळ्ळो. पूण जेन्ना ते शिसान त्या सैनिकांनी जे जेजूच्या मोड्या कडेन आसले, तिंचो ताका राखपाक दवरलो, ताचे कूड राखपाक दवरली, जेन्ना त्या सैनिकांनी पळयलें की जेजू खरें पुनरुज्जीवन जाला, ते वचून ते सांगतात फारिजियांक, धोमशास्त्रांक, पूण ते आयकपाक तयार ना. तांकां दूड दितात आनी तांकां ओगी रावपाक म्हणटात. आनी आयज पासून धोमशास्त्री, फारिजियो आनी इस्रायलची पोरजां आजून नको की जेजू पुनरुज्जीवन जालो म्हणून. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, देवाचें उतर आमी सत म्हणून मानता, पवित्र आत्मो आमकां तें उक्तेपण कोत्ता, तो आमकां तें सोंपेपण कोत्ता. आनी आतां आमच्यान देवाचें उतर पाळूंक जाता, करूंक जाता. आतां पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयता, आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. ना तर भाव भयणीनो, आमी आमचेंच घेवन करीत जाल्यार, आमी आमच्याच मनान कितें आहा तें, आमकां कितें सांगलां तें, जें स्वताचेर आड आहा तें आमी करूंक पावता, तेन्ना आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत न्हय, पूण एक खोटें जिवीत जियेता. आमी एक वी लीव अ डिफिटेड लायफ and not a victorious life. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां सांगूंक सोदतात, आमकां जाय ताणें एक भावार्थीचें जिवीत जिवपाक, आमकां ताका जाय आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक. तर हें जैतिवंत जिवीत कशें जियेतले आमी? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरतले, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरतले, तें उतर आमच्या सजमणी घेवन आमच्या काळजान रिगून दवरतले, आनी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटलें. तर आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. खरेपणी आमी जेन्ना इगोर्जेक वेता, जें देवाचें उतर आयकता तें आमी फकत इगोर्जेन आयकोन आनी आमच्या कानान सोडटा काय? खरेपणी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा. जेन्ना आमी इगोर्जेक वेता, आमी रितीराक वेता, सगळें आमी कोत्ता, तेजे उपरांत जें कोत्ता घरा वचून, आमच्या ऑफिसांत वचून, ज्या जाग्यार आमी वेता तें आमी उतर पाळटा काय? फकत आमी देवस्पण कोत्ता जेन्ना आमी मिसाक वेता, आमी इगोर्जेक वेता, जें आमी कोत्ता तिचो जालें आमचें काम, आनी ताजे उपरांत आमी आमचें जिवीत जियेता. ह्याचेर आमी नियाळ करुया, आनी खरेपणी हें उतर जें आमच्या काळजान रिगून आसा, दिसपट्ट्या जिवितांत एक एकले तोडीर, एक एकल्या जाग्यार, ज्या जाग्यार आमी आसा, घरा आसूं, ऑफिसान आसूं, इगोर्जेन आसूं, तें उतर आमी पाळूंक आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.